नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. गोयच्या बँकांनी अजून पैसे एक्सचेंज करतल्यांच्या बोटाक शाई लावंक सुरू जाल्ले ना. स्टाफ म्हणटात दुबावीत व्यवहार दिसना. 8व्या दिसा एटीएमांनी नव्या नोटींक लायनी. गोंयांत यो वच करतल्या भायल्या रजिस्टर्ड गाड्यांक एंट्री फीच्या नांवान हायवे टोल चालूच. मुख्यमंत्र्यांनी पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हणटा एंट्री फी बंद जावची ना. सांग्यार आमडय न्हयत बेकायदेशीर रेंवेच्या माफियांच्या धंद्याक तेजी. जेसीबी घालून रेंव काडपा मेरेन कापासतात. सरकारी यंत्रणा दिसून कुड्डी. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. जीएसआयडीसीचो कामांचो कोट पीडब्ल्यूडी परस मायज. प्रोजेक्ट डिझायन करता पीडब्ल्यूडी. सरकार कॉन्ट्रॅक्ट दिता जीएसआयडीसीक. सुदिनाचें कळ्ळें. बीजेपी सरकार सरकारी पोस्ट करता फिक्स. बाल महिला कल्याण खात्याच्या पोस्टांक गुजराती सक्तीची. गोवा फॉरवर्डान केलो इश्यू. जायरात स्क्रॅप करात नाजाल्यार रस्त्यार. गोयच्या बँकांनी अजून पैसे एक्सचेंज करतल्यांच्या बोटाक शाई लावंक सुरू जाल्ले ना. बँकांनी परत नोटी एक्सचेंज करूंक वतल्यांचेर नजर दवरूंक तांच्या बोटाक शाई लावपाच्या बँकांच्या पावण्यार थारला. मात गोंयांत तशी परिस्थिती ना. लोकांचो तसो दुबावीत व्यवहार दिसना म्हूण बँकांचो स्टाफ ऑफ कॅमेरा सांगता. बँकांनी शाई पाविल्ली ना. 8व्या दिसा एटीएमांनी नव्या नोटींक लायनी लागल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 500 आनी 1000च्यो नोटी बंद करपाचो निर्णय घेतलो आनी सबंद देशांत एटीएम आनी बँकां भायर लोकांच्यो घे म्हूण लायनी लागपाक सुरू जाल्यो. बँकांनी पोन्न्यो नोटी डेपॉझिट करपाक वा एटीएमांनी विड्रॉवलाचेर तशी नजर दवरपाची गरज ना. मात बँकांनी परत वचून पैसे एक्सचेंज करतल्यांचे बँकांक सध्या दुबाव येता म्हूण तांच्या बोटांक मतदाना वेळार लायतात तशी शाई लावपाचें थारला आनी एकदां शाई लायिल्ल्यांक पैसे दुसरे फावट एक्सचेंज करूंक मेळचे ना. मॉरिशसचो प्रधानमंत्री सध्या गोंयांत आसा. प्रधानमंत्री मोदीच्या डिमॉनिटायझेशनाच्या निर्णयाची ताणें तोखणाय केली. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायकूय डिमॉनिटायझेशनाचेर उलयलो. As the Prime Minister, that Mr. Modi has done the right thing for the country. People will have some problems, some difficulties, which will be temporary, but in the long run, they will realize that Modi has saved the economy of this country. हम तो सरकार के घटक है. आप बाहर पब्लिक को पूछिए ना, वो कहेंगे आपको. और ये जो भ्रष्टाचार है, काला पैसा, काला धन है, आतंकवाद है, इस महंगाई है, इस सब के ऊपर निश्चित तौर से कारगर उपाय. बट ये अपोजिशन वाला तो बहुत अपोजिशन का काम है ना, उन्हें करना चाहिए ताकि हम और ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाए. थोड़ी तो सहनी पड़ेगी. इतना बड़ा स्टेप लिया है, इस सब ने तो योगदान दिया हुआ है. ओपोजिशन को हम मांगते हैं कि ओपोजिशन भी इसमें योगदान दे और स्थिति एक 10-15 दिन में फिर रास्ते पर आ जाए. गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसीक मात गजाल मानवल्ली ना. आज गोंयांत एटीएमचा फोन आसात. एटीएमांनी पयशे नात. 2000 आनी 500ची नवी नोट आयल्यात. सायज बारीक. हार्डवेअर चेंज करचे पडटले एटीएमांनी. सॉफ्टवेअर चेंज करचे पडटले आनी एटीएम्स कॅलिब्रेट करचे पडटले. सो प्रत्यक्षात जर पैसा जाल्यार हे फुडल्या 1-2 महिन्यां सुद्धा जाग्यार पडपाची हे ना. Monetization of money. Mr. Modi has humiliated all the poor people, working class, small business class. लोगों को दिखाने के लिए कि मेरी बूढ़ी माँ उनके पास पैसे नहीं है. And she was brought in the queue by about 15 to 20 women. Mind you, about 15 to 20 women, to be shown that she is in the queue to collect her 2,000 rupees for the day. Such deception seemed to be the norm of the day today, which is a very unfortunate. बुधवार सावन संसदेचें शियाळी अधिवेशन सुरू जालें. विरोधकांनी संसदेत सरकाराक डिमॉनिटायझेशनाचेर जाम करपाचो प्लान केला. ममता बॅनर्जी खासदारांक घेवन राष्ट्रपती कडेन पावली. बरोबर एनडीएची शिवसेनाय. मात सरकार म्हणटा लोकांचो डिमॉनिटायझेशनाक तेको. कसल्याय विशयाचेर चर्चा करपाची तयारी आसा. और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी डिबेट
इस सत्र में भी होगी। सभी दलों का बहुत ही अच्छा उत्तम योगदान भी होगा और सरकार का ये मत रहा है कि हर विषय के लिए चर्चा है के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम लोग ब्लैक मनी को मदद देने के लिए नहीं। लेकिन आज ये सरकार क्या उसका कोई प्लानिंग नहीं बता के वो ब्लैक मनी जिसको है उसको सपोर्ट करके जो आम जनता है उसको फंसा दिया। वही अभी सफर कर रहा है। अभी एक आदमी इवन दो टैक्स पेयर्स है उसको भी अभी क्यू में खड़ा होने पड़ता है। उसका जो रुपया बैंक में जमा है वो भी नहीं हो रहा है। हमने कहा पहले एटीएम का एक मीनिंग था कि ऑल टाइम मनी, और अभी बोलता है एटीएम आएगा तो मिलेगा, मिलता ही नहीं है तो मिलेगा कहा। 8व्या दिसा नव्या 502,000च्या नोटीक लायनी गोंयांत तरी एटीएम आनी बँकांनी परिस्थिती निवळटा, मात मोडच्या पयशांचो उणाव अजून जाय तसो जाग्यार आयिल्लो ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयांत यो वच करतल्या भायल्या गाड्यांक एंट्री फीच्या नांवान हायवे टोल चालूच उरतलो। सरकार एंट्री फी बंद करचो ना म्हूण ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ढवळीकार आनी मुख्यमंत्री पार्सेकारान स्पश्ट केलां। डिमॉनिटायझेशनाची गाडयेकारांक कटकट नाका म्हूण केंद्रीय येरादारी मंत्री गडकरीन देशभर हायवे नाक्यांचेर टोल घेवचो न्ही म्हूण अर्द काडिल्ली। प्रुडंटान गोंयच्या एंट्री फी हायवे टोलाचेर मंगळारा रिपोर्ट केल्लो। टोल आणि एंट्री टॅक्स हे दोन डिफरंट। एंट्री टॅक्स करपा फाटलो उद्देश कितें की गोंयचे जे इतर रोड आसा अपार्ट फ्रॉम नॅशनल हायवे ते रोड एकदम बरे आसा आनी ते मेंटेन करपा खातीर आमकां पयशांची गरज आसा आनी त्या खातीर एंट्री टॅक्स आमी दवरला एट अ पॉयंट। आनी जो नॅशनल हायवे 4 तासांत भायर सरता ताका तो लागना। एंट्री टॅक्स हो कंटिन्यू उरतलो कारण ते गोंयच्या रोडा खातीर आमी ते पयशे घेता। नॅशनल हायवे खातीर आमी घेना। ओन्ली आमचे जे बूथ आसा ते नॅशनल हायवेक आसा आनी जो ट्रक 4 तासांत नॅशनल हायवे क्रॉस करतलो 1 पॉयंट टू अदर पॉयंट, फॉर एग्जाम्पल पत्रादेवीक जर तो भितर सरलो जाल्यार पोळे तो भायर 3 तासांत भायर सरूंक शकता। सो आमी 4 तास दिल्ले आसा। 4 तासांत तो ट्रक थंय पावलो आनी ताका तो रिफंड मेळटा आनी ताणें तो रिफंड घेवपाचो आसता। ना 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 बंद कशें दवरतले हांव पळयतां। ओके तशें न्ही पयशे ना म्हणून ना एक्चुअली अशा खातीर न्ही नोटां खातीर तर ते डिमॉनिटायझेशन जालें न्ही ते करन्सी म्हणून ठीक आसा। स्टेट गव्हर्नमेंट वील कन्सिडर ऑफ एंट्री फीज ना न्ही इलेक्शना कडेन असते आमी नवीन कांय करना। एंट्री फीच्या नांवान गोंयांत हायवे टोल कलेक्शन बिनधास्त चल्लां। महाराष्ट्र कर्नाटकांत खंयच टोल नासतना गोंयांत आयिल्ल्या गाडयेकारांक गोंयच्या नाक्यांचेर एंट्री फीचो टोल चुकना। नाक्यावेल्या स्टाफाक विचारल्यार म्हणटात गोंय सरकारान तांकां कसलीच इन्स्ट्रक्शनां दिल्ली ना। केंद्रीय मंत्री गडकरी गोंयचेर अति उदार म्हूण घडये ताची टोल सस्पेन्शनाची ऑर्डर फक्त गोंयाक लागना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। जीएसआयडीसीचो कामांचो कोट पीडब्ल्यूडी परस मायज। पीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट डिझायन करता मात सरकार काम काडून दिता जीएसआयडीसीक म्हूण पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदिनाचे कळना। ताणें जीएसआयडीसीचे चेअरमॅनाच्या तोंडारूच जीएसआयडीसीच्या कारभाराचेर फोग काडलो। आल्तिनार पीडब्ल्यूडीच्या नव्या ऑफिसाची बुन्याद घालतना सुदीन उलयतालो। And I was just discussing with my colleague Siddharth, whereas GSIDC's minimum construction rate comes to 35,000. There is a vast difference, maybe because of extra or interiors and other facilities maybe. But one thing is very correct, whereas I really want my architect office to be taken by GSIDs for the consultancy of the project. High Court building was done by PWD. Without consulting PWD, it was transferred to GSIDs. I don't know why and what way it is done. But आम्ही एक लक्षात दवरपाक we are all engineers and we want to build a nation. आणि त्या खातीर असले गोष्टी चड आमी गोम्स वॉज कंप्लेनिंग मी एट दॅट टायम एंड एट द फॅक्ट सबंद आपले 6-7 महिने त्या प्रोजेक्टाचेर काम करप आणि अल्टिमेटली तो प्रोजेक्ट काडून दुसऱ्याक दिवप इज नॉट गूड.
आय एम अगेन्स्ट ऑफ सच टायप ऑफ थिंग. आणि तेन्ना ह्यो गोष्टीचे आमी निग्लेक्ट करप. कोण आपल्या फायद्या खातीर करता, कोण दुसऱ्या हाज्या खातीर करता, ह्यो गोष्टींत आमी चड लक्ष घालनय. फुडलीं 5 वर्सां मोगोची युती बीजेपी बरोबर आसतली म्हूण सुदिनान स्पश्ट केलां. मात मोगो दाबोळे आनी दिवचलच्या सिटांचेर वांणपण करपाक तयार ना. मोगोक खंय 14 सीट जायच. पडकयकाराचे जी गजाल आसा ती आत्तां हांव कांय ताचेर उलोवंक शकना. कारण तुमीच पत्रकारांनी म्हायती प्रसिद्ध केल्या, म्हाका कांय खबर ना की तो BJPक वता म्हणून. सो अजून पसून हांवें तो सुचोवच करूं ना. शेवट मडकयकारान तें डिसिजन घेवपाक जाय तो खंयच्या पार्टीचो. 14चे निगोशिएशन चालूच आसा. निगोशिएशन चालू आसतना त्या सीट शेअरिंगाचेर हांव कांयच सुचोवच करना. पूण तातले जे 2 मतदारसंघ आसा जातूंत हांवें गेलीं 5 वर्सां म्हज्या मनशाक घेवन काम केलां. तो मतदारसंघ म्हणजे दाबोली आनी बिचोली. हे मतदारसंघ मोगो सोडचे. आमचो जे प्रोजेक्ट घेतल्या ते जवळ जवळ 20,000 कोटी वयर आसा आनी 5 वर्सांत ते आमकां कंप्लीट करपाचें आसा. केंद्र सरकारान नॅशनल हायवे खातीर निकतेच 15,000 कोटी सँक्शन केल्यात म्हूण ढवळीकार सांगता. नॅशनल हायवे NH4, नॅशनल हायवे 17 आनी जो आमचो नवो आतां काल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन फावंडेशन स्टोन घातला मोपा एअरपोर्ट. त्या एअरपोर्टाक जो रस्तो नॅशनल हायवे लागता तो नॅशनल हायवे 8 किलोमिटराचो तोही पास जाल्लो आसा. आनी ताजें फावंडेशन स्टोन आमी 10 डिसेंबरा पयलीं घातला. हो जो मेन रोड आसा नॅशनल हायवे 17 तातूंत ज्या कडेन नदी येता थंय 6 लेन ब्रिज येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. घेऊया एक ब्रेक.